37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत बॅडमिंटनातल्या बायल एकेरीत आदली चॅम्पियन छत्तीसगडाच्या आकर्षी कश्यपाक सेमीफायनलीत हार खावची पडली। हरियाणाच्या चौथ्या मानांकित अनुपमा उपाध्याय हिने आकर्षीक हरयले, जाल्यार दुसऱ्या सेमीफायनलीत उत्तराखंडाच्या अदिती भट हिने तेलंगणाच्या मेघना रेड्डीक मात दिली। भांगरा पदका खातीर अनुपमा आणि अदिती हांच्या मदीं लढत जातली। दादल्यांच्या एकेरी गटात कर्नाटकाच्या मिथुन मंजुनाथ हाका तेलंगणाच्या एम नथुरान सहजतायेन हारयलो। मिथुन मंजुनाथान हालींच जाल्ल्या एशिया खेळांत वांटो घेवन टीम इव्हेंटांत भारता खातीर रौप्य पदक जिखिल्लें। अशें आसलें तरी राष्ट्रीय पांवड्यावयले सर्तींत ताका छाप सोडपाक जमलें ना। गोयच्या पडीक शेतांचेर सोलर फार्म उबारून वीज निर्मिती करपाची घोशणा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ली। हाच्या वयल्यान कळटा की गोंयांत पडीक शेतां आशिल्ल्याचें सरकारान मानून घेतलां। देखून आतां ह्या पडीक शेतांनी पिकावळीची लागवड जावची ना, तर वीज निर्मिती जातली अशें स्पश्ट जाल्ल्याचें विजय सरदेसायान उलोवप केला। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दुसऱ्या पर्पल फेस्ट एडिशनाचें लॉन्चिंग केलें। 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी ह्या काळात आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 आयोजन जातलें, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। फेस्टाच्या लॉन्च कार्यावळीत फेस्टाचो लोगो, वेबसायट, ब्रॉशर तशेंच टी शर्ट लॉन्च जाले। मडगांव रेल्वे मार्गार जानेवारी ते 22 ऑक्टोबर 2023 मेरेन 27 जाणांक मरण आयिल्लें। रेल्वे मार्ग क्रॉस करतना 23 जाणांक मरण आयिल्लें, जाल्यार 4 जाणांनी रेल्वे मार्गाचेर आत्महत्या केल्या। मडगांव रेल्वे स्टेशन ते दामोदर कॉलेजी मेरेन ह्या अंतराच्या पाट्यार 12 जाणांक मरण आयलां। आतां मेरेन 18 कुडींची वळख पटल्या आनी 9 कुडींची आजून वळख पटिल्ली ना, अशी माहिती रेल्वे PI सुनील गुडलर हांणी दिल्या। तशेंच लोकांनी रेल्वे मार्गावयल्यान क्रॉस करचें न्हय अशें सुनील गुडलर हाणें स्पश्ट केलां। GST आकारणी संदर्भातल्या प्रक्रियेक डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनीन आव्हान दिलां। ह्या आव्हान याचिकेचेर सोमारा पयली सुनावणी जाली। फुडली सुनावणी जी आसा ती फेब्रुवारी 2024 जातली। ज्येश्ठ वकील हरीश साळवे हांणी तांची बाजू मांडली।
गोंयांत सध्या 108 ॲम्ब्युलन्सीस आसात, मात भलायकी मळाचेर दुयेंतींक सर्व्हिस दिवपाक उण्यो पडटात. हाका लागून आनीक 26 नव्यो ॲम्ब्युलन्सीस घेतल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. 2 दिसां पयलीं दिवचले बोर्डे जाल्ल्या अपघातांत 108 पावपाक अर्दे वर सुमार मायज वेळ लागिल्लो. ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन ही बातमी प्रसिद्ध केल्ली. नावशे येवपी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. हो प्रकल्प आमकां नाकाच. तो आयलो जाल्यार पारंपारीक रापणकारांच्या वेवसायाचेर तशेंच गांवच्या सैमाचेर लेगीत परिणाम जातलो असो हुस्को थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. आयतारा सकाळीं नावशे सगळ्या गांवकारांनी एकठांय येवन एक खाशेली असा बसका घेतली. आमकां नाका आशिल्ले प्रकल्प कशेंच हाडपाक दिवचे ना अशें एकमत थळाव्यांनी ह्या वेळार व्यक्त केलें. सव्वीस ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे अधिकृतपणान उक्तावण जातले. मजगती आयतारा कांपाल मैदानाचेर खेळा मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी नॅटबॉल सर्तीचे उक्तावण जालें. हातूंत दादल्यांच्या नॅटबॉल सर्तीत यजमान गोंयाक जम्मू काश्मीरा आड 52 आड 50 अशी संकुचीत हार खावची पडली. दुसरे वटेन बायलांच्या बॅडमिंटन एकेरीत सर्तीत गोंयची अनुरा प्रभुदेसाय हिणें टॉप प्लेयर आकर्षी कश्यप हिच्या बरोबर एकोड्या गटात जबरदस्त अशी खेळी केली. पूण खेळ खेळटाना आकर्षीक 19 आड 21, 25 आड 23, 13 आड 7 अशा आघाडीचेर आसतना अनुराक दुखापत जाल्ल्यान ताका निवृत्त जावन हार मानची पडली. हाका लागून अनुराचें एकेरी आव्हान थंयच सोंपलें. मंगळारा दिसा दसरो आनी दसऱ्या निमतान बाजारात उलाढाल बरीच वाडल्या. दसऱ्याक रोजांच्या फुलाक बरीच मागणी आसता. राजधानी पणजे सयत म्हापशां, मडगांव आनी हेर शारांनी मोठ्या प्रमाणात रोजाची फळां विक्री खातीर आयल्या. मेकळी फुलां 80 ते 100 रुपया किल अशा दरान विकली वता जाल्यार 30 ते 50 रुपया मिटर ती रोजांची माळ आसा. दसऱ्याक गाडयांची पुजा, शस्त्रपुजा आनी दाराक तोरण बांदपा सारके ह्या रोजांचे उपेग जाता. भारतान 20 वर्सांचो दुकळ सोपयत न्यूझीलंडाचेर 4 विकेटींनी जैत मेळयलें. पूण चेज मास्टर विराट कोहलीक आपलो शेकडो पुराय करपाक मेळोंक ना. शेकडो पुराय करपाक 5 धांवड्याची गरज आसतना तो आवट जालो. ह्या जैता सयत भारत गूण तत्त्यात पयल्या सुवातेचेर पाविल्ले आसा.
शेतकी धोरण जर परत आयला आसत जाल्यार ते आपल्याकूच लागून आयला अशें विधान विजय सरदेसायान केलां. आतां जें शेतकी धोरण केलां तें सामकें बाबत दर्ज्याचें आसा अशी टिका लेगीत विजय सरदेसायान सरकाराचेर केल्या. शेतकी धोरणा विशीं सारकें नियोजन आसपाक जाय जें सरकार करपाक अपयशी थारलां. गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आसपाक जाय आनी गोंयकारपण हें केन्नाच मरपाक जायना अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उलोवप केलें. मायमोळे लेका कुशीकचो वाठार बफर झोन केलो जाल्यार थंय आशिल्ल्या लोकांक तांच्या घरांचो विस्तार करपाक वा हेर कामां करपाक मेळचीं ना. ताचे खातीर सरकारान ह्या विशीं थळाव्यांक थाकाय दिवपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिल्या. तशेंच मुरगांवकार कोयर वेवस्थापनाचो लेगीत प्रश्न उपरासला अशी माहिती तांणी दिलेली आसा. मायमोळे लेका कुशीकचो वाठार जो आसा तो बफर झोन केलो जाल्यार थंय आशिल्ल्या लोकांक तांच्या घराचो विस्तार करपाक मेळचो ना वा हेर बाकीचीं कामां आसतात ती करपाक मेळची ना. सरकारान त्याच्या विशीं लोकांक घेवन सविस्तर थकाय दिवपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी जाल्या. सोमारा वाळपय नगरपालिकेन नगराध्यक्ष पदाचेर प्रसन्न प्रसाद गावस हांची बिनविरोध निवड जाली. आदली नगराध्यक्ष शाहजीन शेख हिचेर अविश्वास थाराव घेतिल्ल्यान पदाचो राजिनामो दिल्लो. सोमारा ही वाळपय नगरपालिकेन नगराध्यक्ष पदाचेर प्रसन्न प्रशांत गावस हांची बिनविरोध निवड जाली. नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी दशरथ गावस, उपनगराध्यक्ष इद्रुस शेख, अनिल काटकर आनी हेर नगरसेवक थंय हाजर आशिल्ले. म्हापशा पालिकेच्या कामगारांनी सोपो दिना म्हणून दसऱ्या निमतान विकपाक बशिल्ल्या विक्रेत्यांची रोजां उखल्ली. दिसाक 500 रुपया ह्या विक्रेत्यांक सोपो आशिल्लो. कांय विक्रेत्यांच्या म्हणण्या प्रमाण विक्री जावंक ना म्हणून पयशे आयज दिता फाल्यां दिता अशें ते म्हणटाले आनी अशें करून तांच्यांनी पयशे दिले ना म्हणून म्हापशा पालिकेच्या कामगारांनी सोमारा तांची रोजां उखल्ली. दसऱ्याच्या निमतान हे विक्रेते रोजां विकपाक बशिल्ले म्हापशा नगरपालिकेच्या कामगारांनी सोपो दिना म्हणून दसऱ्या निमतान विकपाक बशिल्ल्या ह्या विक्रेत्यांची रोजां उखलून व्हेली. तांकां दिसाक 500 रुपया असो सोपो आशिल्लो. कांय विक्रेत्यांक सारके रोजांची खप जावंक ना अशी तांच्यांनी म्हायती दिली आनी ताका लागून ह्यांची जे विकपाक बशिल्ले तांची ही रोजां पालिकेन उखलून व्हेली. कालांगूट दर्यादेगे वयली बेकायदेशीर गजाली बंद करतले आसात जाल्यार टावट्सांचो बंदोबस्त करचो पडटलो. टावट्सांक लागून डान्स बार चलतात. पोलिसांनी आपलें काम सारकें करपाक जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन तीच टेप परत झरयली. पूण हे बेकायदेशीर टावट्सांचेर बडी केन्ना पडटली आनी डान्स बार केन्ना बंद पडटले हो सद्या उमळशिकेचो असो प्रश्न उपरासला. हे डान्स बार जे चलता ते टावट्सांक लागून चलता अशें तांचें म्हणणें आसा. कालांगूट दर्या देगे वयली बेकायदेशीर गजाली बंद करतले आसात जाल्यार हो टावट्सांचो जो उपद्रव आसा किंवा तांचो बंदोबस्त करचो पडटलो. ह्या टावट्सांक लागून सगळे डान्स बार चलतात, ह्या त्यांच्या आशिर्वादान हे चलतात किंवा टावट्स जे आसा तांकां लागून ह्या डान्स बारांचेर तेंची जी दुकानां आसा ती चलता. पोलिसांनी आपलें काम सारकें करपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां.
बारशे पारयेमळ येवपी फिश मिलाक विरोध करपी थळाव्या लोकांक गाकुवेद संघटनेन तेंको दिला. हो प्रकल्प येत जाल्यार गांवचो सैम इबाडटलो. प्रकल्प हाडच्या पयलीं ताचेर ग्रामसभेत चर्चा जावपाक जाय. लोकांक जाय जाल्यारूच प्रकल्प येवचो, लोकांक नाका आशिल्लो प्रकल्प जाय तरी कित्याक असो प्रश्न गाकुवेद संघटनेन सरकाराक केला. चीनाच्यो आघाडीच्यो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यो जशे की वन प्लस आनी रियलमीन भारतांतल्या टेलिव्हिजनाचें उत्पादन आनी विक्री थांबयल्ली आसा. दोनूय कंपन्यांची भारतांतल्या स्मार्ट टीव्ही मार्केटांत व्हड गुंतवणूक आसा. मात अचानक तांच्यांनी ह्या वेवसायांतल्यान भायर पडपाचो निर्णय घेतला. चीनाची कंपनी शाओमी भारताच्या स्मार्ट टीव्ही मार्केटांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. तज्ञांचें म्हणणें आसा की वन प्लस आनी रियलमी स्मार्टफोन वेवसायांत कायम रावतले. ह्यो कंपनी भारतांत टीव्ही विक्री चॅनल आनी ब्रँडिंगांत गुंतवणूक केल्ली. ह्या शिवाय नॅटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्रायम आनी डिझनी हॉटस्टार सारकिल्ल्या स्ट्रिमींग सेवांच्या वाडीक लागून देशांतल्या स्मार्ट टीव्हीच्या मागणींचेर हाचो परिणाम जाल्लो आसा. क्रिकेट विश्वचषकाक लागून देशांत टीव्हीच्या विक्रेत्यांत व्हड वाड जायत आसतना ह्या दोनूय कंपन्यांनी टीव्हीचें उत्पादन बंद करपाचो निर्णय घेतला. गुजरातांतले प्रसिद्ध वाघ बकरी चायेचे कार्यकारी संचालक पराग देसाई हांचें निधन जालें. ते 49 वर्सांचे आशिल्ले. ब्रेन हेमरेजाक लागून तांकां रुग्णालयांत दाखल केल्ले. फाटले कांय दीस ते व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ले. पराग देसाई 15 ऑक्टोबराक आपल्या घरा लागीं इस्कॉन आमळी रस्त्याचेर मॉर्निंग वॉका खातीर भायर सरिल्ले तेन्ना तांकां अपघात जाल्लो आनी उपरांत तांच्या तकलेर गंभीर दुखापत जाल्ली. ताका लागून तांकां ब्रेन हेमरेज जाल्लो. तांचें निधन जालें. देशांतल्या ज्वेलरी बाजारात 24 कॅरेट 10 ग्रामाच्या दरात उणाव जाला. भांगराचें मोल 100 ते 350 रुपयांनी कमी जाला. देशांतल्या बहुतांश शहरांनी भांगराचो भाव 61,400 रुपयांच्या वयर आसा. 22 कॅरेट सोन्याचो भाव जो आसा भांगराचो तो 56,300 रुपयाच्या वयर आसा. नवरात्रीच्या काळांत भांगर खरेदी करपाक शुभ मानलें वता. मात नवमीच्या दिसा भाव कमी जाल्ल्या खातीर भांगराच्या खरेदारांक मातसो दिलासो मेळिल्लो आसा. चांदीचो भाव 75,100 रुपया आसा. तातूंत 200 रुपयांची घसरण जालेली आसा. आदलो क्रिकेट खेळगडो बिशन सिंग बेदी हाचें निधन जालें. पिरायेच्या 77व्या वर्सा ताणें निमणो श्वास घेतलो. भारताचो सगळ्यांत व्हडलो फिरकी गोलंदाज म्हणून ताची नामना आशिल्ली. तशेंच ताणें भारतीय पंगडाचे कर्णधार म्हणून लेगीत काम केलां.
क्षत्रिय मराठा समाज आम सभा जाली हाचेर नव्या वांगड्यांची नोंदणी सुरू आसा। समाजाच्या उदरगती खातीर संघटीत काम करूया अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा। दसऱ्याच्या निमतान सकाळी 10 वरांचेर सत्यनारायण महापुजा आयोजीत केल्या। ह्या पुजेचे यजमान समाजाचे अध्यक्ष पद्मनाभ आमोणकर आणि तांची घरकान्न करतली। गोवा क्षत्रिय मराठा समाजाचे अध्यक्ष पद्मनाभ हरी आमोणकर हांणी समाजाचे प्रगती आणि उदरगती खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावर करपाची गरज आसा अशें मत उक्तायलें। ह्या आम सभेक पांडुरंग सावंत, ज्ञानदीप वळवयकार, जगदीश दुर्भाटकार, सतीश तोडणकार, विजयकुमार शेट, आनंद तारी, प्रमोद जुवेकर, विजयकुमार केळुस्कर, युवराज साळगांवकर, मंगेश चोडणकर, सर्वेश बांदोडकर, नारायण रेडकर, रोशन चोडणकर, आदित्य चोडणकर, कविता फट्टे, किरण आचरेकर हाजर आशिल्ल्यो। काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी शशी थरूर आणि तृणमूल काँग्रेसीची खासदार महुआ मोइत्राचो एक फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो। ह्या फोटोत दोनूय फुडारी एका पार्टेंत एकठांय दिशिल्ल्यो। ह्या फोटोचेर शशी थरुरान प्रतिक्रिया दिल्या। थरुरान ट्रोलरांचेर खर टिका करून हे उण्या दर्जाचें राजकारण अशें म्हटलां। शशी थरूर आणि महुआ मोइत्रा ह्या दोगांचो फोटो ऑनलायन शेअर जावपाक लागिल्लो। थरुरान स्पश्ट करतना सांगलें की संबंदीत फोटो महुआ मोइत्राच्या वाडदिवसाच्या कार्यावळीचो आशिल्लो। ह्या खेपे ताणें पार्टी घडोवन हाडिल्ली। उल्लेख केल्ल्या फोटोत छेडछाड करून तो व्हायरल केला अशें ताणें म्हटलें। सिक्किमांत कांय दिसां फाटीं आयिल्ल्या भीषण पुराचें मुख्य कारण हे तापमानांत जाल्ली वाड आसा। ग्लेशियर विरगळप, व्हडा प्रमाणांत पडपी पावस, नियंत्रीत पद्दतींत केल्ले बांदकाम आनी प्रदूशण आशिल्ल्याची बाब मुखार आयला। खूब फास्ट जायत आशिल्ले हवामान बदल हे ह्या आपत्ती फाटलें एक व्हडलें अशें कारण आसा अशें शास्त्रज्ञांचें म्हणणें आसा। हिमालयांतली हिमसरोवरांची संख्या वाडिल्ल्यान अशी गजाली किंवा संकटां येवपाक शकता असो इशारो सध्या शास्त्रज्ञांनी दिलेलो आसा। ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीकूच सिक्कीम हांगासर अचानक पूर आयिल्ल्यान हजारांनी लोक विस्थापीत जाल्ले। ह्या पुरांत अनेक घरांचें नुकसाण जावन बऱ्याच लोकांक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो। तज्ञांचें म्हणणें आसा की हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आनी जम्मू काश्मीर धरून अन्य हिमालयाच्या प्रदेशांतल्या राज्यांनी लेगीत हो धोको जो आसा तो उप्रासपाक शकता। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सध्या बँकेच्या कायद्या बाबतीत चड खर जाल्लेलो आसा। नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यार IBI बँकांचेर कारवाय करीत आसा। सप्टेंबराच्यान आतां मेरेन 20 परस चड बँको आनी NBFC कंपन्यांचेर RBIन कारवाय केल्या। कांय बँकांचे परवाने लेगीत रद्द केल्यात। आतां RBIन L&T फायनान्स लिमिटेडाचेर कडक कारवाय करून तांकां दंड दिल्लो आसा। नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी NBFC कडेन संबंदात कांय कायद्यांचें पालन करूंक नाशिल्ल्यान L&T फायनान्स लिमिटेड कंपनीचेर 2.5 कोटी रुपयांचो दंड दिलेलो आसा अशें रिझर्व्ह बँकेन सांगलां। बँकांनी 2000 रुपयाच्यो नोटी घालपाची वा अदलाबदल करपाची निमणी तारीख जावन गेली, मात आजुनूय सगळ्यो 2000 रुपयांच्यो नोटी बँकांनी जमा जाल्ल्यो नात। ह्यो नोटी आजुनूय बाजारांत उपलब्ध आसा। 2000 रुपयांच्या नोट्यांनी कांय लोकां कडेन आजुनूय 10,000 कोटी रुपया आसात अशें RBIचें मत आसा। 2000 रुपयांची नोट अदलाबदल करपाची वा जमा करपाची निमणी तारीख आदी 30 सप्टेंबर आशिल्ली, उपरांत ती 7 ऑक्टोबर मेरेन वाडयला। 30 सप्टेंबर मेरेन वट्ट नोटींतल्यान 87% नोटी बँकांक परतून आयल्यात।